खात्याच्या सहकार्यान आणि थळावे आमदार जित आरोलकर हांच्या माध्यमातून हांगासर 3 दिवस 28, 29, 30 रापणकारांचो सी फूड फेस्टिवल हांगर आयोजित केल्लो आसा आणि ताचे आयज सांजे 5:30 वरांचेर उक्तावण सोहळो जावपाचो आसा। आणि ह्या उक्तावण सोहळ्याक आदले कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे आणि थळावे आमदार जित आरोलकर हे हांच्या उपस्थितीत सुरवेक हांगासर एक रापण मारपाचो कार्यक्रम जातलो आणि त्यानंतर ह्या फूड फेस्टिवलाचे आयोजन उक्तावण सोहळो जातलो आणि हांगासर सगळ्या प्रकारचे अन्न खाद्य पदार्थ हांगा उपलब्ध असतले। मनोरंजनाची साधनां आसा, तातूंतल्यान जे आपले देश विदेशातील पर्यटक येतले तांकां वेगवेगळे उपक्रम वेगवेगळी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे शिवाय मनोरंजनही करपा खातीर हांगासर बऱ्यापैकी पर्यटन खात्यान आयोजन केल्ले आसा आणि ते दृश्टीस पडटात। पार्किंग व्यवस्थाय व्यवस्थित जाल्ली आसा, टॉयलेटींची सोय, मोबाईल टॉयलेट हांगर सोय केल्ली आसा, स्टेज उबारलेले आसा, वेगवेगळे उपक्रमाचे चित्र हांगासर दिसता। आणि ह्या उपक्रमाद्वारे जेन्ना रापणकारांचे फेस्त सेलिब्रेशन करतात तेन्ना रापणकारांचे काही प्रश्न असतले ते सरकारने सोडोवपाची गरज आसा। तांकां खातीर एक टेम्पररी सध्या जागो आसा तो फिक्स जागो करून तांचे होडयो तांचे जे जाळे असतात तांचे साहित्य असता तांकां सुरक्षा दवरपाची गरज आसा आणि त्या नजरेन सरकारान काम करचें अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।